सांग डॉक्टर एखाद्या पेशंटाक जशें तांकां स्वता कडेन कळटा न्ही की बाबा आपल्याक PCOS आसा काय कितें तर वॉट आर युअर क्रायटेरियाज किंवा हाव डू आय नो की म्हाका बाबा PCOS आसा किंवा जावपाची शक्यता आसा जाल्यार इज देर एनीथिंग हाव यू कॅन मेक आउट. पयलीं म्हणल्यार PCOS एक्झॅक्टली कित्याक जाता हें खबर ना, बट मोस्ट लायकली बिकॉज ऑफ हॉर्मोन रिलेटेड इश्यूज वीच मोस्ट लायकली इज बिकॉज ऑफ लायफस्टायल चेंजीस जे हाली लायफस्टायल जे आमी यूज करता तेजे खातीर हे प्रॉब्लेम्स तयार जावपाक लागले. मेनली ह्या पेशंटांक जाता इरेग्युलर सायकल्स, चडशी तांची सायकल्स डिलेट जाता, पिरियड्स लेट येतात, केन्ना केन्ना चड येवपाक शकता, केन्ना केन्ना नॉर्मल येवपाक शकता. दुसरी गजाल म्हणून बॉडीन एंड्रोजन्स जे मेल हॉर्मोन आसता ते वाडटात, ते वाडल्या कारणान खुबश्या लोकांक पिंपल्स येवपाक शकता, हेअरफॉल जावपाक शकता आनी इवन फेशियल हेअर मातशे येवपाक शकता. म्हणजे थोडक्यात म्हणजे मिश्यांच्या जाग्यार किंवा हांगा सायडीन किंवा हांगा केस येवपाक मेल डिस्ट्रिब्युशन ऑफ हेअर तातूंत केस येवपाक लागपाक शकतात. आनी तिसरें म्हणल्यार जर सोनोग्राफी करून पळयली जाल्यार ताजेर ओवरीज मातश्यो मोठ्यो जाल्ल्यो असतात, ताका आमी बल्की ओवरीज म्हणटात, आनी ताजेर प्रत्येक सायडीन फॉलिकल्स असतात, भरपूर फॉलिकल्स असतात जी सिस्टशें दिसतात, म्हणून तिका पॉलिसिस्टीक ओवरीज म्हणटात. अच्छा. सो एक खंयची एंटिटी, भरपूर पेशंट्स अशे येतात की आमच्या सोनोग्राफीचेर पॉलिसिस्टीक ओवरी आसा, हाचो अर्थ असो न्ही की तुमकां पॉलिसिस्टीक ओवेरियन सिंड्रोम आसा. इट इज वन ऑफ द एंटिटीज. तीन दिसांतले एटलीस्ट दोन प्रेझेंट आसपाक जाय. एक तर एन ओव्युलेशन म्हणल्यार की एवरी मंथ एक जर 28 दिसांची सायकल घेतली जाल्यार 14th डे युजली ओव्युलेशन जाता, म्हणून एग रिलीज जाता. बरोबर. विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर फर्टिलायझेशन आनी प्रेग्नन्सी करपा खातीर. सो एन ओव्युलेशन म्हणून बिकॉज ऑफ हॉर्मोनल डिस्टर्बन्सीस ओव्युलेशन जायना, अंडर रिलीज जायना, आनी दॅट इज द मेन रिजन PCOS पेशंट्स कन्सीव जावपाक तांकां डिफिकल्टी आसता. आय सी. दुसरी गजाल म्हणल्यार जशें हांवें सांगलें हायपर एंड्रोजनिझम म्हणल्यार एंड्रोजन लेवल्स जे मेल हॉर्मोन्स असतात ते वाडटात. ते वाडल्या कारणान पिंपल्स किंवा हेअर लॉस किंवा फेशियल हेअर डिस्ट्रिब्युशन येवपाक शकता. नाल्यार ब्लड टेस्ट सुद्दां केले जाल्यार एंड्रोजन लेवल्स चड आसतात. आनी तिसरें म्हणल्यार आमी अल्ट्रासावंडाचेर जर पळयलें जाल्यार तातूंत ओवरीज बल्की दिसतात, त्यो व्हडल्यो जाल्ल्यो आसता आनी भरपूर फॉलिकल्स ऑर सिस्ट ऑर सरावंडींग प्रेझेंट आसता. सो दोन हातूंतल्यो क्रायटेरिया आसले जाल्यार PCOS आमी डायग्नोज करपाक शकता.